नमस्कार, पया प्राइम खबरो। दहेज मिनरल्साच्या बेकायदेशीर मायनिंग केसीत आमदार बाबू कवळेकराचे नाव गिरीशा बरोबर साखळे राण्याकडे उतर घालून गेल्लो बाबू एसआयटीचो सीबीआय कोर्टाक स्टेटमेंट। मायनिंग बंदी उपरांत सरकार पर्यटन एंटरटेनमेंट सर्व्हिस उद्योगाकडच्यान ओडटा येणावळ वाढली, मात गोंयकार अडकलो म्हारगाईच्या जाळ्यांत। प्रुडंटाचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट। मोपा विमानतळाक सरकार 5 ऑगस्ट मेरेन मागयतलो प्रस्ताव। मोपा आनी पेडण्याक नवे 30 मेगावॉट तांकीचे सबस्टेशन, मुख्यमंत्र्याचे पेडण्या घोषणा। विदेशीच्या कुळेरावटेंच्यो जबानी चालूच, भयण मैत्रीण मावसोभावाची जबानी, माव माय घोवाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सोमारा सुनावणी, 6 दिसा उपरांतूय अटक ना, मासोड्याच्या लोकांची शिटकावणी। आणि जीएमसीची ब्लड बँक आणि लॅबांनी टेक्निशियनांचो उणाव, शेकड्यांनी लोक येतात टेस्टी करूंक, वरांची वरां रावूनय जायना टेस्टी, प्रायव्हेट लॅबांची चांदी, पळयात रिपोर्ट। खबर विस्तारान। दहेज मिनरल्साच्या बेकायदेशीर मायनिंग केसीत राण्याबरोबर आता आमदार बाबू कवळेकराचें नाव आयलां। दहेज मिनरल्साचो संचालक भालचंद्र नायकान बाबूचें नाव घेतलां म्हणून एसआयटीन म्हापश्यां सीबीआय कोर्टाक दिल्ल्या स्टेटमेंटान म्हळां। बेकायदेशीर मायनिंगाचें उतर चालू घालूंक साखळे प्रतापसिंह राणेच्या घरा जाल्ल्या बसकेंत दहेज मिनरल्साचो दुसरो डायरेक्टर गिरीश पै बरोबर बाबू कवळेकारूय गेल्लो। पिसुल्ल्या मायनिंगांक हरकत घेवची न्हय म्हणून बाबून राणेकडे उतर घाल्लें अशें भालचंद्रान सांगलां म्हणून एसआयटीन कोर्टाक स्टेटमेंट दिला। दहेज मिनरल्स लाच प्रकरणात आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही अशी विनवणी एसआयटीन कोर्टाक केल्या। प्रुडंटा लागीं ह्या निवेदनाची प्रत आसा। कंपनीचो संचालक गिरीश पै प्रतापसिंह राणेक मेळपाक सांखळे गेल्लो तेन्ना ताचे वांगडा केपेचो आमदार बाबू कवळेकार आशिल्लो अशें भालचंद्र नायकान एसआयटीक सांगलां अशें त्या निवेदनांत म्हळां। मायनिंग लीज दिवपा खातीर राणे 10 कोटी मागता अशें गिरीश पैन कवळेकाराक सांगिल्लें। गिरीश पै दबावा खाला आशिल्ल्यान सत उलोवपाक भिता अशें एसआयटीचें म्हणणें आसा। दहेज मिनरल्स लाच प्रकरणात आमदार बाबू कवळेकार घुस्पला अशें एसआयटी म्हणटा, मात अजून मेरेन तांणी बाबूक चवकशे खातीर आफोवंक ना। आयडीसी प्लॉट प्रकरणात एसआयटीन बाबूची चवकशी केल्या। पिसुल्लेच्या खणीक एनओसी दिवपा खातीर प्रतापसिंह राणे आनी विश्वजीत राणेन 10 कोटी मागिल्ले असो आरोप भालचंद्र नायकान केल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायनिंग बंदी उपरांत तिजोरी भरपाचो भार सध्या टुरिझम, एंटरटेनमेंट आनी ट्रेडिंग सर्व्हिस उद्योगाचेर पडला। चालू आर्थीक वर्सा पयले 3 म्हयन्यांत टॅक्साची येणावळ पळयल्यार चित्र स्पश्ट दिसता। सरकारान अंदू कमर्शियल टॅक्स 24% वाडोवपाची मोख दवरून 2800 कोटींचे टार्गेट दवरलां। आतां मेरेन 18% वाड दिसता। परिस्थिती पोरूं इतली वायट नासली तरीकूय 6% उणें। खर्च भागोवंक सरकार सर्व्हिस उद्योगाकडच्यान येणावळ ओडपाक लागला। येणावळ तातल्या तातून वाडल्या, मात गोंयकार म्हारगायेंत घुस्पला। पळयात ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट। 3 वर्सां उपरांतूय मायनिंग बंदीचो गोंयचे अर्थवेवस्थेचेर अजूनय परिणाम स्पश्ट दिसता। नवे अर्थीक वर्साचे पयले 3 म्हयन्याचे टॅक्स येणावळीचे आंकडे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। करवाड टार्गेटा परस उणें आसली तरी चित्र पोरूं इतलें वायट ना। कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान नवे अर्थीक वर्सा एप्रिल ते जून हे पयले 3 म्हयन्यांत पोरूं परस 90 कोटी मायज जोडल्यात, 18% वाड, मात टार्गेट दवरला 24% वाडीचें। फाटल्या अर्थीक वर्सा कमर्शियल टॅक्साची येणावळ 2257 कोटी मेरेन पाविल्ली। सरकारान अंदू वट्ट 2800 कोटींचे कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट दवरला, 24% मायज। नवे कर प्रस्ताव पयल्या म्हयन्यांतूच चालीक लावनूय टॅक्स रिकवरी टार्गेटाक अजूनय 6% उणें पडटा, मात चित्र पोरूं इतलें वायट ना। सेंट्रल सेल्स टॅक्स, वॅट, एंट्री टॅक्स, एंटरटेनमेंट आनी लक्झरी टॅक्स मेळून कमर्शियल टॅक्साची येणावळ। टुरिझम, एंटरटेनमेंट आनी बाकीचे सर्व्हिस उद्योगांकडच्यान येतात ती एंट्री टॅक्स, एंटरटेनमेंट आनी लक्झरी टॅक्स तांचें प्रमाण उणें आसलें तरी बरेपैकी वाड दाखयतात। मात कमर्शियल टॅक्सांतलो सगळ्यांत मोठो वॅट टॅक्स जसो वाडूंक जाय तशी वाड दाखयना, सादारण 9 ते 10% आसा। पर्यटन, एंटरटेनमेंट आनी बाकीचे सर्व्हिस उद्योग सोडल्यार मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत उद्योग आनी मुळावो वाठार जाय तसो वयर सरना। गोंय म्हारगायेच्या जाळ्यांत अडकलां। केंद्रीय अर्थमंत्र्यान निकतोच संसदेत मांडिल्लो अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्टूय हीच गजाल स्पश्ट सांगता। गोंय आनी बिहार ही दोनूच राज्यां सध्या सर्व्हिस वाठारांत दोट्टी आंकड्यांनी वाडपा इतली तेजी दाखयतात। दोनूय राज्यांनी सर्व्हिस उद्योगाची वर्सुकी वाड 17% वयर।
बाकीची सगळी राज्यां 9% सकयल. राज्याचे वट्ट उत्पन्नात हे वाठाराचे प्रमाण 64% वयर पावलां. म्हणजे हॉटेलां, बिझनेस सर्व्हिस, येरादारी, कम्युनिकेशन, अर्थीक सेवा आनी रियल इस्टेट उद्योगांचेर राज्य चलता. बाकीचे उत्पादन उद्योग आनी शेती सारकेलो मुळावो वाठार थंड जाल्ल्यान गोंय म्हारगायेच्या जाळ्यांत अडकलां. प्रश्न फक्त टॅक्साचे येणावळीन सुटना. गोंयचे येणावळीक मायनिंग बंदी उपरांत पयलींच 20% फटको बसला. मात हें धरून फाटलीं 2 बजेटां सरकार येणावळ 48% वाडटली म्हूण अदमास करता. मायनिंग चालू आसतना सुद्धा 2010 ते 2012 मजगतीं येणावळ वर्साक 1% वयर वाडली ना. थंय सरकार ती मायनिंग बंदी उपरांत 2 वर्सांत 48% वाडटली म्हूण सांगून 7,000 कोटींचे येणावळीचे टार्गेट धरून बसला. नव्या अर्थीक वर्साचे पयले 6 म्हयने मायनिंग नासतना गेल्ल्यांत जमा. गोंय पयलींच म्हारगायेच्या जाळ्यांत अडकलां. तातूंतच सरकार मायनिंगाची येणावळ बंद जाल्ल्यान टुरिझम, एंटरटेनमेंट, येरादारी आनी असल्या सर्व्हिस उद्योगा कडच्यान टॅक्साची येणावळ ओडपाक लागला. सरकाराची बिगर कर येवजण वर्स 2010 सावन शेगीत पडत आसा. हे परिस्थितीत फाटले 3 वर्सांची 2-2.5 हजार कोटींची येणावळीची तूट भरून काडटले जाल्यार सरकाराक आतां पर्याय उरला तो ताब्यांतले मीन विकून एकरकमी पयसो उबो करपाचो आनी केंद्राच्या अनुदानाचो आदार घेवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा विमानतळाक सरकार 5 ऑगस्ट मेरेन प्रस्ताव मागयतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. शेनवारा पेडण्या बसकेंत तो उलयतालो. पेडण्यां 30 मेगावॉट्स तांकीचें सबस्टेशन उबारतले म्हणूनय पर्रीकार उलयला. ह्या सबस्टेशनाक लागून मोपा विमानतळ आनी पेडणे तालुक्याच्या लायटीचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान पेडणेकारांक उतर दिला. फुडल्या बुधवार पर्यंत हांव क्लियर करतलो. ताजे नंतर 10 ते 15 दिसां भितर RFQ म्हणजे रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफाईंग इंटरनॅशनली फ्लोट जातले. म्हणजे आयच्यान तुमी 15 दीस एड करा. आयज तारीख 19 आनी 15 मॅक्सिमम 5 ऑगस्टाच्या पयलीं मोपा एअरपोर्टांनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करपाची प्रक्रिया चालू जातली. मोपा एअरपोर्ट जर करतले जाल्यार ते आतां आसा ते पेडण्याचे लायटीचे स्ट्रक्चर चलना. स्ट्रीट लायट गेली परवडटा, फक्त आमी हांगा कंप्लेनी करता. खंय तरी कासार वरणे, नागझर ह्या भागान एक मोठें सबस्टेशन एक 30 मेगावॅट बी ह्या कॅपॅसिटीचे सगळ्या तालुक्याक खातीर हाडचें पडटलें आनी थंयच्यान मागीर फुडें कितें तें फ्लो जावचो पडटलो. सादारणपणे कासार वरणे टू नागझर ह्या भागाक एअरपोर्टाक तातली 5 किंवा 10 मेगावॅट उरलेली 20 पेडण्या खातीर एडेक्वेट आसा. तितली हे सबस्टेशन तयार करचें. पेडणेकारांचे लायटीचे प्रश्न आयकूंक मुख्यमंत्री धरून पेडणेचो आमदार आनी सभापती राजेंद्र आर्लेकार, वीजमंत्री मिलिंद नायक आनी मांद्रेचो आमदार भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आशिल्लो. घरा वयल्यान आसा त्यो रस्त्या वयल्यान जर आमी जर घेतल्यो आनी ती घरा जर वाटायली जाल्यार चड आनी चड सरकाराचो हे जातले, उपकार जातले. कित्याक ह्यो लायनी आतांच्यो न्हू, 40 वर्सां आदल्यो. वारपड जंक्शन ते रेल्वेचे पूल आसा म्हणजे टोणीपार ती जर फुडक्या लायटी ना रातचे जर बशी कोणें जर जाले तर शक्तीचो महिना म्हणजे महिला वगैरे खूप हाल जाता. तेव्हा ती स्ट्रेट लायट जरा घालून दिवची. प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर. घेवया एक विराम.